श्वेता लोटलीकर दामू सर हांगा आसात बाब दामू नाईक पिता नाईक पयली म्युनिसिपालिटीची रुजार बाब पूण हांव म्हणटा तुमकां तुमी शोभा हाडली आम्ही आज हांगा आयोजीत केल्लो आसा ना मिरांडा बोड्डा अशें हांव जोकिना ताजे उपरांत इदालिना बारेटो विद्यानगर दावंडो पावलो फेर्नांडीस दावंडो तेरेडी हे जे बॅग स्विकारता ताजें आमी स्वागत करूया नरेंद्र मोदीजीच्या सरकाराक भारत स्वागत करूया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचो आणि कॉन्सेसा उपरांत जोसेफा फुर्तादो कॉन्सेसा पयल्यान जोसेफा मागीर जोसेफा फुर्तादो हाजे उपरांत खाल्ला म्हणून तांचो सन्मान तांकां रिस्पेक्ट म्हणून पार्टीच्या वतीन 12 वर्सां पूर्ण जातात माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक हो समय साधून तांचो आमी हाज्या उपरांत तुमकां समोर ही गाडी मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक देव बरें शेतकार जे शेत रोयता तेंच्या खातीर हांगा सारें वांटप जातलें आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हाजीर आसात आमचे फातोडेचे आदले आमदार तशेंच आतांचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सर दामू नाईक त्यांच्या हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता त्याच बरोबर आमची एक्स व्हायस चेअरपर्सन बबिता नाईक आमची काउन्सिलर्स मिलाग्रीन गोम्स कामिल बरेटो आमचे एक्स मंडळाचे आमचे प्रेसिडेंट मनोहर बोरकर तसेच आमचे मंडळाचे वांगडी ग्रेग डायस रुजार आरावजो जिको फर्नांडीस तसोच महेश भट मिलाग्रीस सुवारीस हांव स्वागत करता तसेच हांगा पत्रकार भाव आनी सगळे शेतकार भाव भयणांक हांव येवकार दिता आमचे भारतीय जनता पार्टी सदांच वोकल फॉर लोकल हेच्या खातीर काम करता आनी आमकां खबर आहा शेतकार हे दीस रात कश्ट करून शेतान काम करता तेन्ना आमकां घरान अन्न येता आनी हेच्या खातीर तांकां आदार म्हणून आनी तांकां आत्मनिर्भर करपा खातीर आमचो अध्यक्ष दामू नाईक यांच्या नेतृत्वा सकयल आयज हो कार्यक्रम घडोवन हाडला तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार दिता तुमकां सगळ्यांक येवकार सगळ्यांनी उलयतना म्हटलें वत खूब आसा आनी वताचे ह्या कडकडाचे भाराचे सगळे तुमी इतले वेळ रावले म्हणून तुमकां मन काळजांतल्यान पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयज माचयेर आसा आमचे मदीं आमचे बीजेपीचे अध्यक्ष बाय श्वेता लोटलीकर तुमचे सगळ्यांचे मोगाचे काउन्सिलर बाय मिलाग्रीन त्याच बरोबर आमचे उपनगराध्यक्ष आशिल्ले बाय बबिता नाईक मनोहर बोरकार तुमचो सगळ्यांचो आमचो ट्रायबल डायरेक्टर बाब कामिल आमचो मित्र आनी आमचो अनिल वेजा आमचो नगरसेवक आनी ज्येष्ठ तो सदानंद पाकलो त्याच बरोबर आमचो मिलाग्रीस बाब मागीर हैदर ग्रेग रुजार जिको आमचो महेश भट हांगसर बशिल्ले पत्रकार आनी तुमी सगळे जाणटे सगळ्यांत पयलीं हांवूय मातशें तुमचे कडेन मातशी माफी मागता वताक बसचें पडलें म्हणून मातशें सावळेक जर बसलें जाल्यार बेगीन जातलें पूण हांव चड उलयना म्हाका पयलींच्यान संवय आसा ल्हानपणांतल्यान हांव हांगसरूच वाडला तुमचे मदीं आगाळीन हांगा थंय सगळे कडेन भोंवप हांगासर अंबाजी हांगा थंय आनी करता करता तुमच्या समाजान भितर सगळ्यांनी त्रास काडल्यात ते पळयल्यात ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी त्रास काडप कोण शेतां कामां वचप कोण तरकारी रोवप कोण बाजारान वचून ती विकप कोण मानायपण करप कोण ट्रकार वचप आनी हे त्रास काडून सगळ्यांनी आपल्याल्या भुरग्यांक शिकोवन तांकां मातशें समाजान भितर एक नांव करपाक जाय व्हडलो जावपाक जाय म्हणून तांचे खातीर खूब वावर केल्लो आसा आनी हे सगळें करतना हो समाज सदांच दुर्लक्षीत उरलो फाटल्या तेंपाचेर एकदां मामा कार्दोजाच्या रुपान तुमकां एक बरो तुमचो सगळ्याचो आपलोसो असो आमदार मेळ्ळो जो मामा कार्दोज लोकां खातीर आपल्या समाजा खातीर वयर सरपा लागून झगडलो स्टेटस मेळपा लागून फुडें सरलो एसटीचो जेणे करून तुमकां नोकऱ्यो मेळच्यो फुडें सरच्यो म्हणून आनी ते ताणें आपले पर्यंत प्रयत्न केलो मागीर बीजेपी सरकार येतकीर
ह्या एसटी समाजाक भितर हो स्टेटस मेळ्ळो एसटीचो आनी रिजर्वेशन मेळ्ळें. पण हांगासरले हांगा खुबशे भाव जे आसात ते बेकार जेन्ना पळयतकीर दिसता तांकां कामाक लागून ह्या रिजर्वेशनाचो फायदो जावपा जाय तितलो जालो काय. आनी म्हणून हांव आसतना हांव आतां आमदार ना खरो, पण हांवें कामिलाक सांगलें तूं ट्रायबलाचो डायरेक्टर जा आनी ह्या समाजा भितर वावर कर आनी समाजान जितल्यो पळय लोकांचे कामां आसात ते स्किमी आसा घर सारके करपाक मेळटा ते 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तांकां पावय. ती घरां सारकी जावनी, तांकां संडासाची जाल्यार ती वेवस्था कर, बाकीची स्किमी आसा ते स्किमी पावय. आनी जे कोण शेतकार भाव आसात तांकां शेता खातीर तांकां वावर करपाक लागून आनी जे कितें स्किमी आसा ते पावय. आनी त्याच बरोबर कोण बेकार आसा तांकां शिरविशे मेळचे म्हणून. आयज सांगपाक खोस दिसता, हांगा सुद्दां हांवें शिरविशेक लायिल्ले ते 4 जाण 5 जाण हांगा आसात जे हांगा हे पळोवपाक आयिल्ले आसात. कोणाची बायल आसा, कोण स्वता हांगा फाटल्यान बशिल्लो आसा, तुमचे दोळ्या मुखार आसा. हांव कितें बंडलो फोडना, एक काम करप आनी व्हडलो विशय करप, व्हडलो इश्यू करप, काम 4 आण्याचें आनी पब्लिसिटी 12 आण्याची, ही केन्नाच करूना. आनी ती करूना म्हणून आयज पासून तुमच्या समाजान भितर मानान म्हाका उलो मारतना सुद्दां दामून एकाल्या घरा कडेन आपलें घर म्हणून समजून येता. तांकां सदांच देर उक्तें दवरना, काल आशिल्लें आयज आसा आनी फाल्यांय बी आसतलें. ह्या बद्दल तुमी केन्नाय दुबाव करनाका. आयज हें सांगतना खोशी जाली की पयर उलयता कामील म्हणपाक लागलो खुबशे जाणांक सारे दिवपाक जाय, मिलाग्री म्हणपाक लागलें, आपूण ती थोडी नांवां हाडून दिता. हांवें म्हणलें कितली जालीं, तर करता करता ताजे कडल्यान 200-250 जाणांची नांवां जालीं. हांवें म्हणलें कांयच भिनाकात, सगळ्यांक तें पावतलें. मिशीन जेन्ना जाय तेन्ना तें मागता तेन्ना मिशीन दिता, सरकार सगळें दिता. केन्ना केन्नाय थोडे अशे हे हाडटात ते आपूण दिता म्हणून, आपले दिता बी म्हणून. लोक आपले सुद्दां दिता जाल्यार सुद्दां त्या बदल्याक सुद्दां तुमचे कडल्यान फक्त कितें तरी अपेक्षा करता, कितें तरी स्वार्थ आसता. हांव हांगा कांय स्वार्थच ना, हांव काय आमदार ना, पण तरी आसतना लोक बरोबर रावूं ना रावूं एक लोकांक जन्म दिला वो गरिबां खातीर ह्या बारीक समाजा खातीर करतना तांची पळय ते देवाक तुका तुजें बरें जावं म्हणून पळय तो आशिर्वाद दिता तेन्ना बरें दिसता. आनी म्हणून चड वेळ घेना, इतलेंच लास्ट सांगता की आपली शेतां भाटां सांबाळात. आनी ही शेतां भाटां सांबाळतना सुद्दां तुमी पिकयतात ते शेतकार हो देव, तो पोट. शेतकार शेत पिकयलें जाल्यारच आमच्या पोटां पडटलें. आमी डुप्लिकेट प्रमाणान एक वर्सा एकदा शेतां असो फोटो मारपाक लागून फोटो मारूना. तुमी सगळ्यांक पळयलां हांगा पळय पाकलो आसा, पाकल्या बापूय तागेले ते नोनागे बी शेत बी म्हणटा थंय बीन आसा. थंय हांवूय शेतान काम करतालो, 40 रुपया दिसवडो मेळटालो. ते दांदे घाल, मेरी घाल, लिवणी कर, हे सगळें कर, हे सगळीं कामां करून ह्या त्रासांतल्यान हे सगळें कितें तें आमी पळयलां. आनी म्हणून आयज तेन्ना दिसता की शेतान देंवतकीर आयज कोण तरी उठता आनी फोटो घालता फक्त कित्याक लोकांक दिसपाक शेतकार म्हणून, डिग्री घेतिल्ली अशें शेतकार म्हणून. पण तशें आसना. ल्हान आसता बांद, पण त्या बांदार भितर शेतान भितर हे व्हडले व्हडले घरां काडटा, बंगले काडटा आनी लोकांक शेताची ज्ञानां सांगतात. हे सगळे समाजान भितर लोकांक कळपाक जाय कोण बेश्तो नकली आनी कोण असली तो. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर तुमी उलो मारतले त्या वेळाचेर हांव तुमच्या खातीर आसा. ह्या फातोर्डा मतदारसंघात कमळ फुलोवया. कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो आसूनी, ना ते विचारता कोण आसा रे, हो आसा रे, तो आसा रे म्हणून, जेणे करून ह्या समाजाची भितर लोकांची उदरगत जातली. आनी म्हणून हांव हांगचे सगळ्यांचे आभार मानतनाच हांवें कामिलान आतांच म्हाका रिक्वेस्ट केली की काही वेळार आमकां हर्स वॅनाक लागून कोणाच्या देरान वचचें पडटा, नाल्यार रिजनला कडेन वचचें पडटा, थंय पयस वचचें पडटा, बाबाशना कडेन वचचें, आनी ते कोण ना म्हणनात आनी ते पावतात. आनी खुबशे कडेन मागीर थोडे पॉलिटिक्सान लावन हाडून दाखयता. हांवें म्हणलें तूं कांयच भिनाका, तुका जाय जाल्यार फुडले 15-20 दिसां भितर तुजी हर्स वॅन आनी मर्जी तुजी हांव सुवादीन करता. ह्या समाजाक जें कितें जाय तितलें करपाक जाय तो प्रयत्न सुद्दां आमचो करतलो. इतले वताचे बरार सुद्दां तुमी रावले त्या खातीर तुमकां परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आनी ज्या बरोबर खूब जाणांची कोणाची घरांची आसतलें, तें म्हजें घर आसतलें, आनी कितें स्किमी आसतल्यो, त्यो सगळ्यो तुमचे लाभ घेवपाक लागून तुमी मिलाग्रीना कडेन येयात, सदानंदा कडेन वचा, आमचे श्वेता कडेन वचा, बबिता कडेन, कामिला कडेन, जेणे करून ते म्हजे कडेन पावतले. आनी एक उतर दिता की म्हज्या घरांतल्यान खंयचोय मनीस कितें म्हणटा तो नेगार रिकाम्या हातान कितें म्हणटा रिती हातान वचपाना, इतली तरी गॅरंटी दिता. आनी तें तुमचें काम जातकीर तुमच्या तोंडार हांसो उरतलो. विश्वास दवरा, त्या विश्वासाक आयज पासून सांबाळून इतले पर्यंत आसा
तसोच विश्वास फुडें दवरतो. ह्या वताक सुद्दां तुमी गांवां पळय सगळे पुसतना सुद्दां रावल्यात आनी कित्याक तातूंत इम्पॉर्टंट आसा कित्याक काल सुद्दां तुमी घाम गाळूनच वयर सरिल्लीं आसा. आयजी पळय आमकां घामूच गाळचो पडटा पण तो घाम एक दीस तरी आमच्या सुखान भितर टर्न जातलो. आनी हें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरी भलायकी दिवं, तुमचे सगळ्यांचें कल्याण जावं इतलें मागता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव